मुखांत्र देवातें एकतार स्थापन करूंक पोरण्याकारांत हें याजकपण आसलें तरी सोडून हाडची पदवी नातली. काल्वारीच्या दोंगरार क्रिस्तान भेटयिल्ल्या विशिश्ट सॅक्रिफिसा वरवीं मात्र एकच पावटींच्याक हें पूर्ण जालें. हे बलिदानांत आनी मिसावांत आमी सर्वांनी वांटेली जावच्याक ताच्या पाटलावदारांक ह्या याजकपणांत वांटेली केलें. याजकपणाच्या दिक्षे मारिफात क्रिस्ताच्या सासणेक मनेरपणांत भागीदार जावच्याक हे आमचे भाव तयार आसात. सर्वेस्पोर देव ह्या सोद्योकन भावांक तांणी केल्ल्या विनसोवणेंत धैर्यान मुखार वचूंक तांकां आपल्या सक्तेन आनी कृपेन भरून दी आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. मोगाच्यानो दया करून ह्या लितुर्जीक संभ्रमा वेळार तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा. तशेंच ह्या लितुर्जीक कार्या वेळार आमी नेमलेलो फोटोग्राफर मात्र लितुर्जीक कार्याचो तस्विरो काडटलो. तुमचो सहकार आमी आशेता. आतां याजकी दिक्षा घेवचे आमचे दियोकन भाव आपले आवय बापूय याजकां आनी गवळ्यां बराबर वेदेशी मेटां करतना आमी प्राविश्किता द्वारी ह्या लितुर्जीक संभ्रमाक सुरवात मागया. दया करून उबे रावात. Jesu paling yazakan so Melkisedekaच्या वर्गाचो खुशी करून बाबाची बरे भेटोवची न्हेची सडवण आमकां लाभोवचो मुजऱ्याक बसून बापाच्या क्रिस्तांत तांची इच्छा दया दाजून दिवचो. Mystery Parza, Yazaki Borgani, Nikovidrastrami, Pachisumi, Yami Daira, Devacha Kulveshia Sarnashi, Pachito, Mystery Parza, Yazaki Borgani, Nikovidrastrami, Pachisumi, Yami Daira, Devacha Kulveshia Sarnashi. आमचे घोषण निर्माण कर पुढे नितळ उद्गांधू मनमसोबे सांभाळ्या एका वेगा सोमोकन सुफळ कर्या येची सुम्या भेटो काय दिसाव्या ताचे तर विसलेली परसा याजकी वर्गानी पवित्राश्रामी ताची संगी यामी दायरा देवाच्या कुलवेशिया सरनाशी. Shizun betele magne tache mandule kalpa devan svikar karu unsai taka ubale tache utar padela sasnache daran tache udeshi dile tache to misleli parsa yazaki वर्गानी एक पवित्र
देवाचे संगी आम्ही दैना देवाच्या कृपेची आसनाशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भाव बहिणीनो, कार्मेलीत मेळ, मंगळूरची पवित्र सभा आणि आम्ही सकता आज संतोष पावता 6 जाण तरणाटे सोम्याच्या शेतांत कायम वावराडी जावन आपली मेटां काडच्या ह्या संदर्भार सोमींच तांकां राखून ती आनी सांबाळून दी, तांच्या निर्धारांत तो तांकां घट करून दी आनी तांची मेटां थीर सांबाळून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनात चिंतून तोंडा विसरून वायट धरून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच म्हाका भिरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादी विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Jesus
सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच हेरांची साखरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुझ्या पवित्र सभेच्या मणयरांक तांच्या कामान सुटसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत किराय दी म्हण आमी मागताव. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. येरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचे उतर हे परी म्हाका प्राप्त जालें. आवयचे कुशीन तुका रसचे आदींच हांवें तुका विंचलो. तुवें जल्म घेवचे आदीं तुका हांवें विंगड केलो आनी जनांगाचो प्रवादी म्हूण नेमलो. हांवें म्हळें, हा सर्वेस्परा, पळय म्हाका उलोवंक कळना, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी हांव तुका फरमायतां तें सगळें सांग. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सेवेक हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात भायर काडलो आनी म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे जोडूकार.
सांपवलून कोरीतकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता प्रगट करता वय, पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलोच इडयना. हे काम करचेक म्हजो कायदो. सुवार्ता प्रगट करिना जायत जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हे काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोच निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्ले करबरपण हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंयतावन आसा. स्वर्तच्या कामांत स्वर्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता फुंक्याकच हांव प्रगट करता. हे कामच म्हजी मजुरी. हांव कोणाय मनशाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशेपुनी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांवें जाय जाय आसले ते हांव जालो. हे सर सुवार्ते पासत हांव करता. म्हाकाय तांतू वांटो मेळत जाय म्हूण म्हजो एकच भरवसो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार.
रास रास वावराडी आपल्या मायगावाक पाटी येचें आमी पळयलें. आपल्या कुटुंबा समेत माथ्यार वजें घेवन थोडे फावटी खाली पांयांनी थोडे फावटी पांयांक वणोन आसतना महिलांगांतल्यान वाट चलची आनी थोड्यांनी वाटेर तंग जावन पडचें तें आमी पळयलें. आमच्या गांवांत जाल्यार इस्कॉलांनी थंय रास रास वावरेड्यांक दवरून सकाळीं दनपरां सांजेर कोण जेवण आनी उदक हाड दिता गी म्हणून राखून आसल्या वेळार कांय थोडे बऱ्या मनाचे मनीस हाड दिताले. दाराळजान लोक राखून आसलो, वावराडीच राखून आसले तांच्या पोटार कोण पोटाचो ग्रास हाड दिता गी म्हणून. आनी थोडे बऱ्या मनाचे मनीस तांकां खावंक योग्य जावचें हाड दिताले. हेर थोडे हाड दिताले ते खावंक योग्य जायनासतना तांणी उडयल्लेंय आसा. असल्या मनशाची आमकां बिरमोद दिसताली टीव्हीर पळयत आसतना वा खुद्द आमी थंय भेटलेल्या वेळार. तांचे जिणेची काणी, तांचे कश्ट दुर्गत ती पळोवन काळीज संतापतालें आनी उमळ्यान बरोवन येतालें. मनशांक गरज आसा आनी तवळ सबारांनी म्हणलें आसा पयशे खंयच्याक पावतात. आज मनशांक मनीससायी मेळोवंक आदार दिवंक आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी खंय मरण जाल्ल्या वेळार कोवीड ह्या पिडे मारिफत मरण जाल्ल्या वेळार कितले पयशे दिता म्हळ्यार मनीस येनात, भियान पयस रावतात आनी ह्या वेळार दैरादीक मनीससाय, मनशांक आदार दिवंक मनीससाय, वस्तू पयशे आस्तबदीक खंयचेय पंथाक पावना म्हणून आमचो अनुभव फाटल्या 2-3 म्हयन्यांचो. तस जाल्यार ह्या परिस्थितींत आमचे हे 6 जाण भाव मुखार आयल्यात. कित्या खातीर मुखार आयल्यात? सोम्याचें उतर आयकून पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच आनी ह्या थोड्यां पैकी हे थोडे हांगासर आसात. कसलो अनुभव घेवन आयला, कसलें भितर आपणा भितर उमाळे दवरून आयल्यात ते तांणीच आमकां सांगत जाय. पूण एक मिसांव घेवन ते आयल्यात. सोम्याची दानी गोव ताच्या तुप्यांनी भरचें आनी पोल आसोडून विंगड कर्ण देगेन दवरचें काम, नितळ करचें आनी बरें आसलें रास करचें, मेळें आसलें पयस करचें काम. देखून असल्या ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार हांव एक 3 सवालां विचारता आनी मोटव्यान जाप दिवंक प्रयत्न करता. पयल्या सुवातेर कसलें काम आसा ह्या आमच्या तरणाट्यांक? दुसऱ्या सुवातेर कसली अर्हता जाय ह्या कामाक? आनी तिसऱ्या सुवातेर मुखार आमी कितें करयेत? आतां पयलें सवाल कसलें काम आसा? ह्या सवालाक जाप आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकली. कोरिंथारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हणून. आनी ही भितर तावन येवची वडणी सुवार्ता परगट करची, जेजू क्रिस्ता परगट करी जाय, जेजू क्रिस्ताचो मोग परगट करी जाय, जेजू क्रिस्ताचें बक्षाणें सांगत जाय, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आसा म्हूण सांगत जाय, सासणाचें जिवीत आसा म्हूण सांगत जाय. ह्या जिवितांत हांगाची जिणी अखेर न्हय, फुडली एक जिणी आसा म्हणली बरी खबर सांगत जाय. आनी असर भितर थावन एक विशेष वडणी सांत पावलूक दोस्ताली. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, निस्वार्थी मोगाक, अखंड मोगाक, निष्कळंक मोगाक मनीस आशेता आनी तसलो मोग खंयसर मेळटा गी म्हणून एकामेकाच्या इश्टगतीन पडून सबार पोटी खंयच्या एका पातकाच्या जाळांत पडटात. पूण सबार जण कितें आशिल्लें आपणाक मेळटा आसतना ते हेरांक सांगतात. म्हजो ताणें अपुट्ट मोग केलो, नितळ मोग. आनी असलो नितळ मोग प्रत्येक जावन आमकां सोम्यातान मेळटा. आनी हो नितळ मोग सोम्यातान मेळिल्लो सोमी एकच पोटी दिश्टीक पडोवन तो आमकां दिना, ताच्या बदलाक मनशां मारिफात तो आमकां मेळसो करता. प्रत्येक जावन निस्वार्थी मनशाच्या मोगा मारिफात तो आमकां मेळसो करता. आनी अशें मोग मेळिल्ली मनशां प्रत्येक जावन देवाचो मोग अनुभव केल्ली
आनी ताचें बोगसाणें अनुभव केल्ली वोगी बसनान चिंत्या जेजू जिवन जालो दिश्टीक पडलो आनी तांणी म्हळें आपोस्तलांनी म्हळें सोमी कोरोस जिवन जाला आनी पेद्रूक तो दिश्टीक पडला वगे बसले कितें ते वगी बसोनान एकामेका सांगूंक सुरू केलें सोमी कोरोस जिवन जाला हे मावसाच्या वाटेर मेळ्ळे अशी सांगी तशेंच फाटीं धांवन आयले मागदलाच्या मरयेक जेजू दिश्टी पडलो धांवन गेली ती सोदून आपल्या भावांक सोम्याचो मोग कोणें साकला ताचें बोगसाणें कोणें बोगलां ते मनीस वगेच बसनात ते धांवतात आनी हेरांक सांगून तांकांय सोम्या थंय हाडटात देखून देवाचें उतर ताचो अनुभव कर ते नियाळून त्या उतराचेर पातयेणी दवरून कोण फुडें सरता देवाक आराधन करता मागणें करता हेरां मागूंक शिकयता तांची जिणी नंदन जाता तांच्या तोंडार एक प्रकाश पावता तांचें काळीज संतोशान उमाळून येता तसल्या कामाक सोम्याची उतरां परगट करूंक आनी तसो संदेशकार जावंक सोमी आमकां आपयता प्रत्येक जावन ह्या स जाणांक आपयता आनी आतांच्या दिसान जाल्यार कश्टांची मडां आकांत आनी अर्थ करूंक जायना तसली समस्या दोस्ताना आर्थीक परिस्थितीन कुटुंबां दळणीक आपटल्लीं आसतना तसल्या कुटुंबांक आदार दिवंक कोण सांगात दीत म्हूण राखून आसतना उदार मनाचे उर्बेस्त आनी दैरादीक मनीस जाय ते आमचे भाऊ मेळटीत गे ह्या कामाक ते एक सवाल आमच्या दोळ्या मुखार आनी ते आपूण तयार आसा म्हणून खंडीत जाप दिता दुसऱ्या सुवातेर सुवार्ता परगट करूंक सोम्याचो मोग हेरांक दाखोवंक दिवंक कसली अर्हता जाय सोम्याचे मिशनरी जावंक कसली अर्हता जाय आपणाचो बाप साहेब फ्रांसीस एवेंजली गावदियूम म्हणल्या ताच्या दस्तावेजांत पत्रांत आपोस्तोलीक पत्रांत वा दस्तावेजांत एक्झोटेशनान म्हणटा व्हड तरबेतीची गरज ना फकत देवाचो मोग साकल्यार लांब काळाची तरबेती गरज ना देवाचो मोग कोणें साकला की तो मिशनरी जावन सीस आनी मिशनरी जावन वेता मिशनरी डिसायपल जावन वेता आनी देखून आमचे थंय तसलो अनुभव आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां तो सांगूंक व्हड अर्हता गरज ना तरबेती गरज ना पूण अर्हता जाय कसली अर्हता हाच्या पयल्या वाचपान जेरेमियाच्या ग्रंथांत आमी आयकलें जेरेमिया तरणाटो बहुशा 17-18 वर्सांचो ताच्या की उणेंच आनी सोमी ताका विचारता इस्रायल लोकांक प्रत्येक जावन जुदाच्या लोकांक येवंक आसच्या त्या महान गणिता विशांत कराळ गणिता विशांत जागवणी दिवंक आनी ती सांगूंक वेता आसतना हो भियेता आनी म्हणटा आ सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो तो अनहर्ह म्हणून चिंता आसतना ताची अस्कत काय तो वळखत आसतना सोम्यान ताचें अर्ह करचें काम कशें करता तो म्हणटा हांव तुजें सांगता आसा हांवें फॉर्मायिल्लें तुवें तांकां सांगूंक जाय आवयच्या कुशीन आसतनाच हांवें तुका विंचला तुका हांवें पवित्र केला राष्ट्रांचो प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला क्वॉलिफिकेशन कळ्ळें क्वॉलिफिकेशन आवयच्या कुशीन आसतनाच सोम्यान विंच जाय ताणें तो वळखतावनूच आमकां पवित्र करी जाय ताणें आमकां आपय जाय ताणें आमकां नेमी जाय प्रवादी जावन सोम्याच्या उतरांचे प्रवादी आनी ही प्रमुख अर्हता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता उरले क्वॉलिफिकेशन B.Ed जायचे M.Ed जायचे M.Com जायचे वा इतर खंयचीय जाय ती चड ह्या संगतींत उपकारा पडटा म्हणून सांगूंक जायना तरी आसल्या बरी बापसाहेब म्हणटा आमी आधुनीक काळार संवसाराच्या विज्ञाना कडेन संबंद दवरचे खातीर आमी तसली थियोलॉजी वा देवशास्त्र शिकची गरज केवल थोडी कामां करच्या खातीर शिकल्यार पावना मनशां कडेन उसलें शिकप आसल्या मनशां कडेन विज्ञानी कडेन सयत उलोवचें तसली सकत आमकां जाय तसली अर्हता जाय फाटल्या थोड्या दिसांनी तुमी आयकलां जावंक पुरो 6 वर्सां हांव गुंता जावंक पुरो एक व्हिडिओ एक बिस्प वर्दी वेळार 3 अर्हता जायचे म्हणटा वर्द गेलेल्यांक आर यू वीक इनफ टू ट्रस्ट इन द मर्सी ऑफ गॉड आर यू वीक इनफ टू ट्रस्ट इन द ग्रेस ऑफ गॉड देवाच्या सत्तेर पातयेवचें तितली तुजी अस्कत काय आसा गी म्हळ्यार तुज्याच सत्तेचेर तूं वेशी जाल्यार खंडीत जावन तूं पंथाक पावनाय देवाच्या सत्तेचेर पातयेवचें तसली तुजे कडेन अस्कत काय आसा जायी आपणाची अस्कत काय कोण वळखून घेता गी ती एक अर्हता भोव प्रमुख
तो बेस सांगता. दुसरी अर्हता आसा, आर यू ब्रोकन इनफ? तूं तितलो फुटोन गेलाय गी, दाळी जालाय गी, तुजे थंय फातका मारिफात अस्कत काय सडल्या गी. आनी ती गरज आसा सोम्याक, ती सोम्याक दी. सोमी थंयसर बदलिता. आनी असली फुटुल्ली संगत तुजी ताका येर आयली जाल्यार सोमी ताका परत कांयपणी घालन ताच्या कुप्पे मारिफात गुडसून तुका तो प्रत्येक सरान उंच उबारता. तो म्हणटा सेमिनरीची तरबेती तुका धाडोवन तुका फुटोवंक आनी प्रत्येक जाण सोम्याच्या हातान दिवन तुका एक नवें रूप दिवच्याक एक आसची वेवस्था म्हणून. आनी तिसऱ्या सुवातेर आर यू अफ्रेड एनफ? तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी म्हणून, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी पातका विशांत, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी फोटी मारीन म्हणून, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी देवाक दुखयन म्हणून, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां पयशांच्या फाटल्यान वचन म्हणून, तुका जाय पुरतें बेन दिसलां गी लैंगीक सडिलाया फाटल्यान वता म्हणून. एका फाटल्यान एक सवालां विचारन आमकां असल्या संगती विशयान बेन दिसय प्रत्येक जावन याजाक जातल्यांक. कित्याक म्हळ्यार कोण सड आनी सड असल्या संगतींक मेतेर जाता मागीर बें वेता, कोशेड जसो कास मरता. आनी मागीर कितेंय केल्यार जाता म्हणलें तसलें एक धोरण मतींत येवन व्हड व्हड नालिसायाच्या कामांक मेतेर जावचें आमकां दिसता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कसली अर्हता जाय जाय? आमी आमची अस्कत काय वळखून घेवचें कलतेपण आसा जाय, आनी आमचें फुटकरपण वळखून घेवचें उदारपण आसा जाय, आनी तशेंच आमचें तें आसचें बेय मानून घेवन तें सोम्याक आमी सांगून मागण्याक निरंतर ताची कृपा मागोवंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमकां आसा सवाल, आमी कितें करयत? याजाक जाल्ल्यांनी या जातेल्यांनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी खंडीत जावन आमी तयार आसा जाय, सदांच तयार आसा जाय. देवाच्या कृपेन हांव तयार आसा म्हणून आज ते जाप दितात. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आमी सदांच तयार आसा जाय. खंयचें चॅलेंज वा पंथा आव्हान मेळ्ळ्यार सोम्या हांव येता, म्हाका धाड. इजायान म्हणलें म्हाका धाड, हांव तयार आसा. खंयसरी धाड, खंयच्या गांवांकी धाड. कार्मेलीत याजाक साबार गांवांनी मिसांव काम करतात, देवाच्या सेवेक लागतात. थंय आनी हांगा म्हणून ना, तसली देवाची सकत गजोवंक सदांच तयार आसा जाय. आनी आमी तांकां मागण्याचो आदार मात्र न्ही, तांच्या बगणाचोय आदार आमी तांकां दिजय. प्रत्येक जावन ती एकसुरी न्हय, ते एकसुरे न्हय, तांच्या सांगात आमी आसा. हांव निरंतरी तांकां आमी सांगात दिता म्हणली आमी तांकां बरोवसाचें उतरां सांगूंक जाय. तर मोगाच्यानो, आमी अस्कत काय वळखून घेता आसतना, आमचें फुटकरपण पाताक वळखून घेता आसतना आनी आमचें बें वळखून घेता आसतना सोमी आमचें थंय अजापां करता. हांव जेन्ना हांव अस्कत तवळ हांव बळवंत म्हणटा सांग पावल. तीं उतरां ह्या याजाक भावांकी याजाक जातेल्यांकी आदाराची जावं दी. सोम्याची सकत आमच्या अस्कतकायेन परजळटा, ताची कृपा आमकां पुरो म्हणलें उतर निरंतरी आमकां दैर्य दिवंक पावों. याजाकी मनी अर्पण, सेवेचे मनी अर्पण, सोम्याच्या हिनाची जतन घेवची, देख दिवची, शुभता परगडची, पवित्र सक्रमेंत संभ्रमचे, मागणे आनी आपणाचें बलिदान करच्यांत आटपलेल्या सेवेक संबंद जाल्ली सवालां गोवळी बापान उसारतना उमेदवार तांची कबलात उसारतात. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदी ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गान दिसपाचो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटूंक आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेच्या साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुठ विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान
आनी प्राजीत असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुमकां खुशी आसा? तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पसत देवाची दया जोडचे खातीर थांबा नासतना मागणी करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा? क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताच्या लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा? पवित्र सभेच्या नियमाने नगराप्रमाणे आपल्या मनियारपण चलयतल्या आनी मिसांवकरच्या धर्म प्रांताच्या गोवळी बापाक आनी संस्थेच्या वडिलांक मान दितल्या आनी खालतो जातल्या म्हूण आतां उमेदवार एक एकलेच गोवळी बापा मुखार दिमी घाल विधेयपणाची भास दितात. तूं याजकी मणियारपण सोलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? होय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? वय, हांव भास दितां. देवान तुजें थंय बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? होय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? वय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? वय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय? वय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. संत भक्तांनो, तांच्या आदाराक येयात, तांच्या पावण्याक भद्रती दियात म्हणून आता आमी संत भक्ताची नदीन गावन संत भक्ताचो आदार ह्या आमच्या भावांचेर मागया. ह्या वेळार समेस्तांनी आमी दिमी मोडची. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकी मणियारपणाक विसलेल्या या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव बाप आपली शुभाम सर्गींची देणी वत म्हणून आता मागया.
भाग्यवंती मोरी देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत मिंगे आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत देवदूतानो आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत Elias profeta आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत जुझे आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत जुआव बाप्तिस्ता आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत पेद्रो आणि पावलो आम्हापासून विनंती करा भाग्यवंत जुवा आम्हापासून विनंती करा भाग्यवंत मोरी मगदलेना आम्हापासून विनंती करा भाग्यवंत स्टेफाना आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत ॲग्नेस आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत perpetuani felicita आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत ग्रेगोर आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत आगुस्तीन आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत बाजील आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत बर्नार्ड आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत फ्रान्सिस आणि दुमिंग आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत लोयोलाच्या इनासा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत जुआ मोरी बियानी आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत बापा कुसा सोजुवा आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंत आविलाच्या तेरेसा आम्हापासून विनंती कर सोमेश देवाच्या भाग्यवंतानो आणि भक्तानो आम्हापासून विनंती करा प्रसन्न सा निवारम काये सोम्या सर्वायतांतली निवारम काये सोम्या सर्वपातकांतली निवारम काये
पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी निवार आमकां येसोव्या आमी पातकी तुझ्या मागता वायक आमकां तुझे पवित्र सभेक सलय आनी सांबाळ म्हूण तुझ्या मागता वायक पाप साईबाब आनी समेस्त वर्गाच्या मण्याऱ्यान तांच्या बेसांक सांबाळ म्हूण तुझ्या मागता वायक सर्व लोकांक बरो शांत आनी शांतींत लागीं हाड म्हूण तुझे लागीं मागता वायक आमकां तुजे सेवेंत घट कर आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागता वायक ह्या विसरल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण तुझे लागीं मागता वायक ह्या विसरल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हूण तुझे लागीं मागता वायक ह्या विसरल्यांक आशिर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषक्त कर म्हूण तुझे लागीं मागता वायक जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागीं मागता वायक क्रिस्ता आयक क्रिस्ता आयक क्रिस्ता दयेन आयक क्रिस्ता दयेन आयक सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या अगणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अभिषेक जाल्ल्या आमच्या भावांचेर आता संस्काराचे मागणे म्हणटा. देवान विसलेल्या ह्या आमच्या भावांचेर तकलेर हात दवरून मागची पवित्र रीत चलतली. गवळी बापांनी उमेदवारांचेर तकलेर हात दवरून मागता आसतना आमी माऊनपणी ही पवित्र घडी नियाळची. उपरांत वेदिरासचे याजक मात्र संस्करणी घेतलेल्यांचेर आपले हात दवरतात. दयेकन बसचे.
आता गवळी बाप ह्या उमेदवारांचेर संस्कारण्याची मागणी म्हणटा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी काय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समरमच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरनुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागता, आमचे अस्कतकायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची अस्कतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां गरज. सुरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो ओत्म तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवानपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारात पावो आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र पर्ज जावं. तुज्या पुता आमच्या समें जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. देखीन बसचे. अभिषेक जाल्ल्या आमच्या भावांनी युखरिस्ताचें मणयारपण चलोवच्याक तांकां आतां मिसाची नेसन न्हेसयतात. Jesu Christa Kresa Saka margami kavachardache Suvartachi urbasav moche payanche Navartachi nalim zuzadale bujache Tanvar tumchi sambrini gotar devache Usmanache podvedino Tubi pont por Jezusa Jesu Christa Knesa Usmanache podvedino Tubi pont por Jezusa Jesu Christa Knesa सोम्याचे कालवारीचे सोडवण्याचे बलिदान निरंतर भेटवूंक आणि ताच्या परजेक पवित्र करूंक गवळी बाप आता ह्या आमच्या भावांचे हात पवित्र तेलान मागता. देवाक भेटोवच्याक ताचे पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय समिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलेलो क्रिस्ती पर्जा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळू. समिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलेलो
क्रिस्ती पर्ज पवित्र करूंक देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू सोमिया जेजू क्रिस्त ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मागलेलो क्रिस्ती पर्ज पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मागलेलो क्रिस्ती पर्ज पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मागलेलो क्रिस्ती पर्ज पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. लोकांची दानां भेटोवन तांकां पवित्र करूंक तशेंच आपलें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावन बदलूंक आदेश दिवन गोवळे बाब आतां नव्या याजकाच्या हातांत उंडो आनी वायन दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र पर्जेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र पर्जेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र पर्जेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमयाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं.
देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे तूं करताय तें समजून घे जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे तूं करताय तें समजून घे जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे तूं करताय तें समजून घे जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. तूं याजक सस्तेक मेल्कीजदेकाच्या वर्गाचो याजकपणाच्या एकठाराचो गुर्त जावन पयले गोवळी बाप उपरांत वेदी राष्ट्रीय याजक मात्र नव्या याजकाक शांती पाठयतात. आता आपल्या मोगाळ आवड बापायनी परत्या संतोषान आनी उपकारी काळजान हाडिल्ल्यो काणयो आपल्या पवित्र हातांनी स्वीकार कर देवाक त्यो अर्पितेले आनी गोवळी बापा संगी मेळून तांचे पयले येवक्रिस्ताचे बलिदान संभ्रम करूंक फुडें सरतले. आमचे सोम्या तुझी कृपा फुंक्या जोडल्या आमी भरपूर मापा अंगणां कसलेच आमचे मोडले सगळे घेतला देण्या रूपा पाटली जी आनी मुतले मिसा आमच्या काळजांत ताचे संसाराक चढवून हाडून दी बाटलीची आनी मुगले मिसा आमच्या काळजात आसचे हर एक उड्या
तुझे दैवीक जिवीत मागता. साक्षात संसारान जेजूच्या मोगान मोडून आमकां सलोकाच्या सुखान मानून घे बली दाट सुदान करपाक बदल आमकां जेजूच्या रुपान फाटली जिणी आनी मुगले मिसा आमच्या काळजात आसचे उड्या वायगांक भेटयता तुझी दैवीक जिवीत मागता. जिवीत आमचे सोम्या तुझी कृपा उक्या जोडल्या आमी भरपूर मापा आंगणा कसलेच आमचे मुळे सगळे घेतला देण्या रुपा फाटली जिणी आनी मुगले मिसा आमच्या काळजात आसचे उड्या वायगांक भेटयता तुझे दैवीक जिवीत मागता. फाटली जिणी आनी मुगले मिसा आमच्या काळजात आसचे उड्या वायगांक भेटयता तुझे दैवीक जिवीत मागता. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. पवित्र बापा आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मानियाऱ्यांक कलतेपणी दुसऱ्या बसत मिनतीन वावरूंक आनी ह्या भाशेन आपणाकच एकत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी शासनीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय. हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हणून जाणवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू याजकी राजकी याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंसून काडटा. अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपल्या पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता.
तुझ्या पवित्र परजेक मोगाचे देखीन जियोंक मोगाचे देखीन सोलोंक तिका तुझ्या उतरान पसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा तुझ्या सेवे साखरेक आनी तुझ्या परजेचे सोडवणेक ताणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडून तुका बावर्ताची आनी मोगाची सदां ताणी साक्षी दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सत्यन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन आमकां मर्यादच्या तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी सोमेश्ट भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणिया बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पवित्र सांगाती ह्या संवसारान वाटसले तुजे पवित्र सभेक भवटदान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व द्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संभाळूं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो आज मारी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बगस आनी आमकां ताळें बरोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकुळत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकुळत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी.
भाव बहिणीनो, पवित्र कुंभार सेवूंक तुम्ही आशच्या जाग्या कडेन बसचे. नवे याजक तुमकां कुंभार बांदतले. पवित्र कुंभार हातांत घेवन सेवसो.
प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सर्गींच्या कानान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुझ्या पवित्र सभेचे सर म्हणयारी तुझ्या शुभ वर्तमानाच्या आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन प्रगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी समेस मनशांक तुजी सोडवण पावो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आता गवळी बापांनी आमकां आशिर्वाद दिल्लेंस नवे याजक तांचे प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. सोम्याचे नाव सदैव जाव. सोम्याचे नावी आमचो आदार. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आणि सर्वोदयदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसनयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दया करून बसा. आता पहिले गुवळे बाप आमच्या नव्या याजकांक उल्हासतले. ताचे उपरांत आमचे प्रभुनिशाल बाप नव्या याजकांक तशेंच तांच्या कुटुंबादारांक उल्हासतले दिनवासतले. उपरांत नव्या याजका पैकी एकलो दिनवासनाची उतरां आमचे मुखार उसारतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज 6 जाण युवक सोम्याच्या शेतांत संपूर्ण तरान आपणाक समर्पण दिवन याजकी दिक्षा घेतले हें गडीत चारित्रीक गडीत म्हणयेत आनी तांच्या जिवितांत
तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत विसरूंक नजो जाल्लें घडीत जावंक पावलां. ह्या संदर्भार तांकां हांव उल्हासितां. अश्विन प्रशांत डिसोजाक, अनूप किरण फर्नांडीस आनी तशेंच आयवन सिक्वेरा, सुनील डिसोजा, विल्सन पीटर टावरो आनी रोशन मोंतेरो ह्या आमच्या भावांक हांव उल्हासितां. मंगळूर DCCच्या तर्फेन सर याजका धार्मीक आनी लायीक भावार्थ्यांच्या तर्फेन तांकां हांव अभिनंदन पटयतां. आस्तावन ते याजकी वर्गांत भितर सरले याजकांचे भाव आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका बलिदान भेटोवचें, देवाक अर्गां बलिदान भेटोवचें, पातकां बोगसूंचे, संस्कार वांटचे, शुभ वर्तमान प्रगट करचे, प्रवादी याजक आनी गवळी जावन नेमाक जाल्या. सोमेचें काम हें तांणी करचें. सोमींच तांचो प्रतिपोळ, सोमींच तांची दादोसकाय जावं दी म्हणून म्हजी आशा. तांकां अभिनंदन पटयतां, शाबास म्हणटा. तांच्या विश्वासीपणाक प्रत्येक जावन तिरासांत सांबाळल्या केदोळ पर्यंत आनी फुडल्या दिसांनी सोमी तांकां सांबाळून आनी सोलोनी व्हरून दिवन मागता. तशेंच तांच्या कुटुंबादारांकी हांव उल्हासितां. प्रत्येक जाण आवय बापायक, भावा भयणीक आनी कार्मेलीत मेळाच्यान. वडील हांगासर आसा फादर चार्ल्स सेरावो आनी हांगासर सुपिरियर फादर विल्फ्रेड, सर याजक भाव आनी तांचे सकट अभिमानी सैरीं दैरी हांगा आसात. तुमकां सुमेश हांव उल्हासितां. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सजण भावां मारिफात जाय पुरतें बरेंपण आमच्या समाजान जावं दी. सोमी तांकां राखूं दी आनी सांबाळून दी. सर्व ज्ञानवरांक तांकां सांगात दिवं दी म्हणून म्हजें मागणें. हांव आतां हांगासर हजाराच्या सोरमजा मोगाचेनो आज आमकां कर्मेलितांक तशेंच ह्या नव्या याजकांच्या आवय बापायक, कुटुंबाक आनी सगळ्या पुवी सभेक व्हरतो संतोश. कित्याक आज ह्या याजकी दिक्षा मारिपात आमकां 6 जाण नवे याजक फावो जाल्यात. हे आमचे नवे याजक तांचे 13 वर्सांची तरबेती जोडन आनी हर एका ह्या वर्सांनी तांणी परतून निर्धार करून आपणाक कर्मेलीत जाय जंय याजकपणाची दिक्षा जोडी जंय म्हणून ताणें निर्धार केल्या उपरांत निमाणे आज तांकां हे याजकपणाचें देणें देवान फावो केलां आनी ताणें केल्ल्या ह्या निर्धाराक तांकां हांव शाबासकी भेटयतां. तसो सरेस्पर देव तांकां धैर्य बोळ दिव दी, ताच्या स्पिरितान तांकां बरोवन दी. पवित्र सभेंत ते खरे याजक, क्रिस्ताचे मिसांव सांबाळून व्हरचे याजक आनी भाग्यवंत याजक जावन दी म्हणून तांकां मागता आनी ती म्हजी आशा जावन आसा. आज प्रत्येक तरान हांवें उपकार बावडचो तांच्या आवय बापायचो, तांच्या भाव भयणींचो, तांच्या पुताक, तांच्या भावाक तांणी पवित्र सभेक समर्पण दिलां. ताचेंच काम मुंदासूंक वचूंक देखून खंयच्याच तरान देव तुमकां उणें करचो ना. तें सदांय मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आनी तशेंच तांच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमकां ते तुमच्या खातीर मागतले. ही कोवीड पिडे वरवीं आमी सन्मान करचें कार्य कांय सांगा चलोवन व्हरोन हांव जाल्यार तुमकां थाडयो पेटोवन म्हणी एक मान करीत म्हणून आमची आशा. देखून पयल्या सुवातेर फादर
पीठ तावरो शिरता दिसो तिके उबे राव आनी तशेंच ताची आवय बापाय तिके तुमचे मास्क काडल्या बरें सकट पळोवन दी तुमकां तुजे तिके मास्क काड तुमकां देव बरें बरोवन सांगता तशेंच सुनील डिसोजा मोडान कापसो Father Ivan Siqueira Beltangadiso, Anup Kiran Fernandez Venurso, Roshan Montero Parvaiso, आणि Ashwin Prashant D'Souza Kayarso. जेजू सांगला जर तर म्हज्या नांवान एक ग्लास शेणें उदक दिल्यार तसो प्रतिफळ तुमकां लाभतलो खंडीत जावन तुमी केल्ल्या ह्या त्यागाक देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक भरपूर तरान आशिर्वादां दितलो म्हणून आमी पतयेता मागता. आज प्रत्येक स्तरान हांवें उपकार बावडीचे आमच्या बेस साहेबाचो ही वोर्ड आमी मेच्या 18 तारीख म्हणून चिंतले आनी तांचे कडेन उलोवन ते दिसी आमी निर्णय केल्ले पूण ह्या निमाण्या पिढ्या वरवीं कोरोना व्हायरसा वरवीं आमी ती वोर्ड चलोवन सकूंक ना. खाली 2 हप्त्या पयलें आमी बीस साहेबा कडेन वचून कित्याक म्हळ्यार ही पिढा आनी उणें जायना सोडून येता देखून तांचे कडेन मागिल्ल्या वेळार तांणी परत्या संतोशान जायत म्हळें. ह्या दिसांनी बीस साहेब कसले प्रोग्राम खाणगेनात आनीक कसलो दाबा जोयना पूण तांणीच पर्सनल जावन हे लितूजी कशें मांडून उडची म्हणून तांणी आमकां सांगलां. बीस साहेबाची म्हाका मस्तू वर्सां वळख आसा. रोमान ते शिकता आसतना ताच्या युनिवर्सिटींत शिकयत आसतनाय ते सगळ्यांच्या मोगाचे जावन आसले सादे आनीक मोगाळ सेवेचो मानवभाव आनी किदाडे कोणाकी उपकार करचो सहाय करचे ते तांचे सैम जावन आसले. आमी मंगळूरचे पाद्र्याक म्हणटाले हांव वखंडी जावन बीस साहेब जाता म्हणून देवान तांकां विंचून काडला आनीक ह्या कामांत तुमकां देव विविध तरान आनी विशेश तरान ताचें बळ तसो स्पिरीट तुमकां दिवन दी आनी हे जबाबदारीचें काम मुंदासून वचूंक तुमकां जाय तसली भलायकी आनीक धैर्य आनी बळ दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. प्रत्येक जावन आमी तुमकां बसोवचें आमी कर्मलीत केदाळय तुमकां खंयच्याय तरान आमी आदार दिवंक शकता जाल्यार आमी केदाळय तयार आसा आनी तशेंच तुमी केल्ल्या वर्त्या मोनाक आनी आमचे थंय दाखयल्ल्या सोर बऱ्या मोगाक आनी मोनाक देव बरें करूं सांगता. तशेंच हे आमचे नवे पाद्र्याक 4 वर्सां जावन सेमिनारींत शिकोवन आसलें आनीक थंयसर जायत्या प्रोफेसरांनी मेहनत काडल्या तांचे विशीं शिकयलां देवशास्त्र आनीक तशेंच तांचो प्रतिनिधी रेक्टर हांगासर आसा रोनाल्ड सेराव तांकां हांव देव बरें करूं सांगता. तशेंच ह्या 13 वर्सांच्या तांच्या तरबेतेंत विविध तांच्या सुपिरियर तांकां तरबेतकारांनी तांकां तांची सेवा दिल्या तांचोय हांव उपकार बावडटा. प्रत्येक जावन ह्या फाटल्या 4 वर्सांनी फादर विल्फ्रेड हांगासो आमचो वडील कॉवेंताचो आनी तशेंच लिगरी हांगा MC करनासलो तो तांचो डायरेक्टर तांकांय प्रत्येक तरानो हांव देव बरें करूं सांगता. तशेंच 4 स्पिरिच्युअल डायरेक्टर्स आनी प्रत्येक जावन तांचे विगर लागीं आनी पयस जावन हांगासर आयल्यात तांचोय हांव उपकार बावडून म्हजी 2 उतरां आर्केर करता.
देसो आयसो संभ्रम असो आमच्या याजके दिक्षेचो देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां ओगळाप दिवचो. वेदीचे राजा भोवमानादी गोळी बापानो, प्रोविन्शियल बापानो, सुपिरियर बापानो, जमलेल्या सर याजक बाबानो, धर्मीक भाऊ भयणीनो, कुटुंबाच्या सांगिनो, तशेंच आमचेर मोग दवरन हांगासर हजर जाल्ल्या सुमेस्तानो, तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो प्रणाम. ह्या बागी सुवाळ्यार उमाळची ती बोगणां गुंतून बोगणाक लगती उतरां वेंचून नाद ताळाचे जुळोवणेंत दिन वाचण्याची ही बोगणां आयल्यांत काळजान वाडोन. पयल्या सुवातेर आमी उपकार आठयता त्रियेक देवाचो. नांवान आमकां आपोवन गोपान ताच्या आरावन अभिषेक करून विस्मां शेतान ताच्या वावरूंक आमचें फुडलें जिवीत जातलें ताचें दिन वाचण्याचें एक गीत. आयच्या ह्या बागी दिसा आमकां याजकी दिक्षा दिवन आमचो हात मागलेल्या आमच्या मोगाळ गोवळी बापांक मनादीक दोतोर पिटर पौल साल्डाना हांकां आमी आभारी जावन आसा. काळजात हांव देव बरें कर म्हणटा कर्नाटका गोंय प्रांतीचो वडील आमचो मोगाळ प्रोविन्शियल मानादीक बाप चार्ल्स सेरावो हांचो आमी याजकी दिक्षा घेवंक फावत आसले म्हणून मानून घेवन आमकां देवाची सेवा करूंक विंचून काडलेल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उपकार आठयता आमच्या कोविंताचो वडील मानादीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस, आमचो डिरेक्टर मानादीक बाप लेगोरी क्रास्ता हांचो. तांणी दिल्लो प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन निजायकी आमकां एक प्रेरण जावन आसा. ही याजकी दिक्षेची संस्करणी सोपोवंक तांणी जायती मेहनत घेतल्या. फादर्स तुमकां देव बरें करूं. आयच्या ह्या बागी दिसा आमी उपकार आठयता हांगासर हाजीर जाल्ल्या सर्व कार्मेलीत याजकांचो, फिरगजेच्या वेगारांचो, हेर याजकांनी धार्मीक भाव भयणीचो, तशेंच येवंक मोन आसल्यारी येवंक जायनासतना पयस पयस जावन आमचे पासून मागून आमकां संदेश धाडलेल्या सुमेस्तांचो तुमचो मोलादीक वेळ सॅक्रिफीस करन आमचे खातीर तुमी मागले खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी सेमिनारीक भरती जाल्ल्या दिसा सावन आजून पर्यंत आमकां मार्गदर्शन तशेंच उत्तेजन दिल्ल्या सर्व आदल्या प्रांतीय वडिलांचो, कोवेंताच्या वडिलांचो, डिरेक्टरांचो, आत्मीक निर्देशकांचो, सांजुजे सेमिनारीच्या रेक्टराचो, शिक्षकांचो, हेर संगतींनी आदार दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आभार मानता आमच्या कुटुंबदारांचो, सैर्यादेरांचो, इश्ट मंत्रांचो, मॅन्युफॅक्चर्स तशेंच हिताचिंतकांचो. केवळ थोडींच तुमी हांगा आसात आनी जायतीं युट्यूबार, फेसबुकार तशेंच टीव्हीचेर लायव्ह पळोवन आसात. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयची लितुर्जीची मांडवळ भोव अर्थभरीत करूंक तशेंच वेदिकार्यें भोव अपुरबायेन चलोवन व्हरूंक सहकार दिल्ल्या ह्या कोवेंताच्या सर्व याजकांचो आनी भावांचो, हेर संगतींनी आदार दिल्ल्या सर्व भाव भयणीचो आमी काळजातान उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आज मधुर रितीन गायन केल्ल्या आमच्या क्वायरिस्तांच्या सर्व संध्यांक प्रत्येक रितीन आमच्या थियोलॉजी भावांक तशेंच सांगात दिल्ल्या सर्व भयणीक आमी काळजातान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सुमेस्तांक. आतां निमाणे खांदार समतस सर याजकांनी साक्रिस्तीक तुमची मुस्तायकी बदलूंक वयची. ताच्या उपरांत नवे याजक गोवळी बापा संगी तशेंच वेदिराजच्या याजका संगी एक तस्वीर काडूंक मुखार येवंक विनंती. This moment
somos Deus, presente escala. Bina kakawasa, sangat tungkani usada. Mogan moja lautara, uniki pensasina. Mosa harie cheran chera, shanti sangan sangi mora. Vishwas tum somo chelobora, presente shiskara. Mogar putra sobe, onkar Maria Shiva vimamkam. भगवान कृष्ण कर्वे निवरम काम शिदवाम चतुस्मरंतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.